चुडी पूजी झालं भितर ना तर त्यांनी रेडी करता अम्मा तू हे केदने कर ना नव्हे सेकंड उठोंगे ना आता कसं करतास ते कसं ते तण घेणं पुरा हाडला तू हे तण नाही रे गुंडा हक्का दिरवांकूर म्हणतात हे चुडी पूजे म्हणून हे करचे श्रावण मासांत मात्र हे आमचे गेल समाज बांधवतांनी करचे आम्ही हे चुडी पूजे टायमारी अशी दिरवांकूर रथाफूल विंगड विंगड नमुने फूल आणि पुरा ಒಟ್ಟು कोरनु काळे दोळ तशी पुरा म्हणतात सुमार नमून पान्नानी असतं हांव तुका दाखयता म्हणल्यार ते पुराय ಒಟ್ಟು कोरनु आम्ही चुडीशे बांधूचे तस तिकून हाका चुडी म्हणचे मागीर ते आम्ही केदां नाही करचे नाही रे हे आयतार आणि शुक्रवार दिवस मात्र करचे आणि हे चुडी पूजे टायमारी आम्ही तुळसी झड्डाक आणि सूर्यदेवाक आम्ही हंतू पूजे करताची विशेष जावन सूर्यदेव हे समयंतू म्हळ्यार श्रावण मासा टायमारी तागेले अक्षतकून सिंह राशीत प्रवेश करता म्हण सांगतात तश तिकून आम्ही सूर्यदेवाला बिंब सोडून तक्काई आम्ही हे चुडीचे पुरा अर्पणे करचे कसा अम्मा विंगड विंगड फूल आणि पान पुरा ಒಟ್ಟು करून कसले बंदूचे एक फूल बंदूचे जाते की तक्का एक वैज्ञानिक कारण असते गुंडा यो भितर यो हांव सांगता मेगेल हरवाणांत पळयतास नवे तूं आनी तूं पळय कसन आस म्हणू दिरवांकूर आसा रत्नगंधी आसा रत्नपुष्पा गौरी पुष्पा कायळे दोळो अन्वाळी आरती कंगनी पुष्पा मजरान अंकुट शंखपुष्पा मिठाई पुष्पा अशी विंगड विंगड नमुने पान फूल दिरवांकूर पुराय ಒಟ್ಟು करून बंदूचे हे चुडींतू हे आम्ही मान घेवचे निमित्त आमगेले देहाचे उष्णतेचे उणी जाता म्हण सांगतात ते हाचे वैज्ञानिक कारण अशी विंगड विंगड नमुने फूल पान पुराय आम्ही ಒಟ್ಟು करचे निमित्त आमकां ते प्रकृती ಒಟ್ಟು एक नमुने बांधव्य जाता आणि हाजे निमित्त आमगेले कसले ಒತ್ತಡ असल्याचे निवारण जाता म्हणतात हे इतले नाही रे गुंडा हे चुडी पूजे करचे निमित्त बामणाले म्हळ्यार तुगेले अन्नाले आयुष्य वृद्धी जाता म्हण सांगतात आणि हे चुडी पूजे केलेले बायल मनशांनी सन्नान ಹೊಡ್ಡಾಂಕ दिवन तांगेले आशीर्वाद घेवचे क्रम आसा तशींची अशी करचे निमित्त आमगेले बांधव्य वृद्धी जाता म्हण सांगतात हो वय वा आमचे गेल्यान तो कितले पुरा लायक संप्रदाय आसना अम्मा हे पुरा कशी सुरू जालेला अम्मा तुका ಗೊತ್ತस की हाजी ಬಗ್ಗೆ राम सीता लक्ष्मण तांणी वनवास गेले काणी ಗೊತ್ತस नाही रे गुंडा तुका सीतान वनवासांत असताना तिका पूजे करूक तेंका सनेन आशिले तेदना तिने थंय आसूचे पान फूल पुराय ಒಟ್ಟು करून देवा पूजे केली गे तशी दुखून हे चुडी पूजे म्हणजे आयले म्हण सांगतात अनेक कसं म्हळ्यार हे चुडी पूजंतू आम्ही ಕೆಲವು पान फूल आणि घालतात ना ते पान फूल आम्ही केदनाय देवाक घालना ती तस तिकून हे पुराय पान फूल पुरा वचून विष्णू देवालेगे मागून घेतील गे आमकां विंगड खंयचेय दिवस देवाक अर्पणे करना ती आमकांय एक देवालेगे वच्ची तसले एक तुवें वर दिव का म्हण सांगून मागून घेतील गे तशी देखून विष्णू देवान हे चुडी पूजे दिवस तांकांय एक प्रामुख्यते मेळका म्हणचे खातीर हे पुराय पान फूल पुरा ಒಟ್ಟು करून चुडी बांधूचे संप्रदाय आयले म्हण सांगतात हो होय वे अम्मा पुराय काम जालें आणि एक सिरियल एक पळोवचें कसत ते एक चुक्क नाशी पळोवचें हांवें अयो पळोवचें बसतनाच करंट काडचें आनी एक आतां एक ते लायनमॅन एक फोन करता हॅलो लायनमॅन हां हांव पातोळी उलोवचें तुमी एक वग्गी करंट दिता वे म्हाका कन्नडी पळोवचें आशिल्लें कसन माये करंट आसतना तुमगेलें तोंड कन्नडीन पळोवंक घेया करंट नातिल तेन्ना पळोवंक हांवें तुमकां तें तोंड पळोवचें न्हय मम्मा ते टीव्हींत पळोवचें ते मागीर सिरियल कन्नडी म्हणून अयो फोन दवर ना सोडलो पळय हो यो गो सरला म्हाका करंट रे नाशी बोर जाता आशिल्लो गो लायक जालें तूं आयलेलें यो कांय ना माये अशी चुडी दिवन वचें म्हूण आयलेली खन माये सिरियल पळयता आशिल्ली वे होय गो करंट नाशी सिरियल पळोवचें जाय न्ही माये ती दाक्षायणी गेल्ली ना वे कितले बेजार जातास माये होय गो दाक्षायणीन वचून मस्त बेजार जाताच गो होय माये तिने दाक्षायणीन वचून बेजार जाताच माये हे कसं नाही कोण की घरकडे उल्लोच ऐकता सरळ आयला की म्हणून हे कसं की रोडचे ऐकता कसं ना दाक्षायणी गेल्ली वा अय्यो दाक्षायणी गेल्ली वा कशी हे साध्य
काली मकती मेळ्ळली पेंटेंतू हांव पातोळी पान हाडच्या वताना अय्यो कस्सदल्लिदव इतले सान प्रायर कस्सदल्गो दाक्षायणीग केद्नदल्ले हे पुरा कशिदल्ले अण्ಣ तू अरे कशेले रडतास हा हंग कसंजला इतके दिवस असेल ती एक दिवस वर तिक्पोळचे ये निथनी हाजी कसन रडतास ती कसन विधीची खेळ की मारती है नव काल अशील मनुष्य आज असं नमळर नमगूचक जात्व मारती काली हांव उरलेली तिगे दाक्षायणी लोटू हांव पातोळी पान हाडच्याक वताना म्हाका मेळ्ळेली चंद करून उरलेली आरोग्यवंत जावन आशिल्ली कसं जालें मारती तिका दाक्षायणी तुमकां पेंटेंतू पातोळी पान हाडताना मेळ्ळल्वा कशी ता तुम्ही टीव्ही वेल्लल्वा थंय वताना मळरी मम्मा आम्ही कन्नडी सीरियल ಅಂತಲೇ दाक्षायणी ಬಗ್ಗೆ उलयतासच मम्मा तुम्ही कोण म्हणलकले अय्यो देवा सीरियल हचवा तुम्ही उल्लोचे एद्दोळरे हांव मुगेले पगर मावेल धू दाक्षायणी म्हणलकिले हांगे रबलर पिशी लागता म्हाका हांव वता हांगाच्यान जायत माये हांव येता गम्मत जाल माये बालू मम्मा विलावरी ए सरळा तू चूडी दिवचे कैलल नाही गो विसरलो अय्यो देवा होय माये हांव चूडी दिवचेक म्हणायलेले ताजे मध्ये हे कन्नडी सीरियल म्हणून पुरा येवन विसरनो गेले माये ओ हेंच की म्हणून अम्मान सांगिले फूल दिवचे घेवचे म्हणून सांगिल्ले ना तिने देव चांग करू गो तुका दीर्घायुष्मान भव दीर्घ सुमंगली भव तू येवन खुशी जाल गो सरळा येत माये गुंडा बाय तुमका सगळ्यांक चूडी परबेचे शुभाशय